नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आजच्या लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. सत्तरीतले गुळेली गांवांत शेतकार यशवंतराव देसाय हाच्या बागेत पिकल्या सुमार 25 किलो वजनाचो तांबड्या केळीचो घड. तांबड्या केळीक आयुर्वेदाचें आसा खाशेलपण. नागपंचमीच्या निमतान नागोबाच्यो मुर्त्यो पावल्यो बाजारांनी. आकर्षक नागोबा सयत नागपंचमीक लागपी हेर सामानांनी भरलो बाजार. मडगांव बोड्डा पॅरिशाच्या सेंट जोकीम पेट्रनाचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन. लोकांनी एकठांय येवन देवाचे घेतले बेसांव. म्हापसा हायस्कुलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या ड्रेनेजींतल्यान सिवरेज उक्ताडार व्हांवपाक लागिल्ल्यान उपरासला प्रश्न. कागाळ करून लेगीत करूंक ना कारवाय, थळाव्यांचो आरोप. राज्यातल्या 18 खण ब्लॉकांचो जाला लिलाव. 6 खणी जाले सुरू. फुडल्या वर्सा ऑक्टोबर मेरेन खण वेवसाय पुराय क्षमतेन जातले सुरू. मुख्यमंत्र्यान केली घोषणा. आनी गोयच्या आग्वाद किल्लो आनी बंदखणी विशीं केल्ल्या व्हायरल व्हिडिओचेर घेतले दखल. पर्यटकांनी नेमाचें उल्लंघन केल्यार करतले खर कारवाय. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेंची माहिती. आता खबरो विस्तारान. सत्तरीतल्या गुळेली गांवांत शेतकाराच्या बागायतीत तांबड्या केळीचें विक्रमी पीक जाला. शेतकार यशवंतराव देसाय हाच्या बागेत पिकिल्ल्या केळीच्या घडाचें सुमार 25 किलो वजन आसा. तांबड्या केळीची ही जात चड करून केरळ आनी महाराष्ट्रात मेळटा. पौष्टिक गुणा वांगडाच ह्या केळीक आयुर्वेदाकूय खाशेलें म्हत्व आसा. आयतारा मडगांव बोड्डा पॅरिशाच्या सेंट जोकीम पेट्रनाचे फेस्त तशेंच ह्या फेस्ताक पेराचे फेस्तूय म्हणून वळखतात. ते व्हडा उमेदीन मनयले. होली स्पिरीट इगर्जेचो पॅरिश पाद्री फादर डॉमिनिक नरोना मुखेल पाद्री म्हूण हजर आशिल्ले. फादर मेनोय डिसोजान प्रवचनांतल्यान भक्तांक संदेश दिलो. ह्या संदर्भात फादर डायलन डिकोस्ता आनी फादर फ्रँकी फर्नांडिसान सगळ्यांक सेंट जोकीमाच्या फेस्ता निमतान हुनहुनीत परबी भेटयली. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज आमी आमच्या बोड्डेच्या गांवांत बागयोन जोकीम आमच्या आस्काराची दोबाजीक परब समारंभ. तर ह्या बागयोंताची परब आमी तुमकां सगळ्यांक आनी खेरीत भाशेन बोड्डेकाराच्या फिरकोसकारांक आमी खुशालकायेन आनी कृपेन भरभरी संतोशाची आमी ओतरेकता. देवान तुमचेर ह्या बागयोंता उदेशी आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. म्हापसा रेमी स्टुडिओ मुखार आनी ज्ञानप्रसारक हायस्कुलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या ड्रेनेजींतल्यान सिवरेज उक्ताडार व्हांवपाक लागला. पुराय वाठारात दुर्गंधी पातळिल्ल्यान लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. तशेंच ह्या सिवरेजींतल्यानूच विद्यार्थी पालक यो वच करीत आसा. देखून ज्ञानप्रसारक हायस्कुलाचे हेडमास्टर रेमी स्टुडिओचे धनी आनी हेर दुकानदारांनी संबंधिता कडेन कागाळ केल्ली. मात अजून मेरेन कांयच कारवाय करूंक ना. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.
side gate of our school, Nyan Prasarak Vidyalaya, State Bank Road. For this, we have already made letters to the municipality, to the PWD, as well as to the health department. For timing, we have closed down the gate on the Remy side for the students to come and go. The students are coming to school by using two gates, and that is the Pankar side gate and the Rec store gate. Also, we have made a letter to the deputy collector about the issue, and we are waiting for them to do the needful at the earliest for the benefit of our students. सिवेचा जो इश्यू जो आसा तो केन्नाच्यान चालू आसा? We have made a letter to the municipality on 3rd of August, so it has few days before that it has started. बट तरी आसतना अजून एक्शन घेना तेचेर तुमी कितें म्हणटा? We have approached also, they are saying they are doing it, but nothing is yet been seen concrete. आम्ही भुरग्यांक आनी पेरंटाकूय अवेअर केला की आमच्या सायडींतल्यान आमी प्रयत्न सगळे केल्यात आनी भुरग्यांची हेल्थ इश्यू कितें जावचें न्ही म्हणून आमी सध्या ती गेट बंद दवरल्या आनी भुरग्यांक आनी पेरंटांक रिक्वेस्ट केला की ते सायडींतल्यान तेंच्यांनी स्कुलाक येवचें न्ही आनी वचचें बी न्ही. मातशें आपले हेल्थ सांबाळपा खातीर तेंच्यांनी पानकर सायड किंवा रेक सायडीची गेट यूज करची इतलें आमी तेंकां सध्या तरी सांगलां. ते आमचे दुकान बी आसा हांगासर 3-4 दुकान आमची आहा आनी आमकां ते सोसूंक जायना हांगासर इतले ते घाण वास येता ते उदीक वयता ते उसयता सगळे गाडी वयता तांकां सांगलां हांगा बॅरिकेड घाल म्युनिसिपालिटी घाल बॅरिकेड घालूंक ना ते म्हणटा आतां ट्रेनिंगाक गेलो ते ट्रेनिंगाक गेले आतां वयले म्हणटा आतां ते कलेक्टर ऑर्डर आसा ताका पावसाचे टायम खोदूंक जायना म्हणटा ते नॉर्मल टायमान खोदूंक जायना हे एमर्जन्सी हे घाणीचे उदीक येता आमी दुकानदार आसा आमकां त्रास जाता आनी ते गिरायकाक त्रास जाता ते हांगा भितर सरता जाल्यार सगळी घाण येता भितर हांगा उबो रावले वास येता. हे केन्नाच्यान चालू आसा? हे आतां आसा हे वर्स चालू पूण आतां हे कितें आतां चड जालें. पळय हे आतां रिपिटेड प्रॉब्लम आहा आमचे फ्यू गेल्या वर्सा सेम आसलेले आनी इट वॉज नाव दीस टायम इट इज वर्स दॅन वॉट इज लास्ट इयर. ओके हो सारको हें जाता खूब हें जायना आनी हे म्हणटात कितें आहा आतां पासींग जावपाक म्हणजे म्हाजे प्रॉब्लम तुजे प्रॉब्लम PWDन गेलो जाल्यार ते सांगतात तेंचे प्रॉब्लम कॉन्ट्रॅक्टराक वच आनी हें सगळें जालां पयलें म्हणून इश्यूज आसलेले तेका बट पयलें कितें केलें टेम्पररी कितें तेंच्यांनी कितें कनेक्शन हें घातलें आनी इट वॉज वर्किंग फायन नो प्रॉब्लम आसलेले बट आतां तेंच्यांनी ते पळय रोड हें केलें पळय हें करपाक सारकें करपाक गेले ते सगळें तेजें उदीक आसलेलें सगळो तो माती आसली ती सगळी बसली बसोन तो इतलें वर्स जाता की आमकां आमचे बिजनस पॉयंट ऑफ व्यू आमकां इतले त्रास जातात वास येता प्लस सायडीक पळय एक स्कॉल आहा स्कॉलान मग टेम्पररी आतां कितें केलां तेंच्यांनी गेटूच बंद केल्या बट दीस इज नॉट अ परमनंट थिंग. पयलीं येदा रस्तो सारको केलो डेव्हलप आतां परते हे जाला स्कॉला हेंका आमी शॉपार सांगता आनी आमचे रेमी फोटो स्टुडंट आमी सगळ्यांनी सायनी मारून ताका लेटर दिला PWD हय आनी फॉरवर्ड कोणाचे तो रेमी कडेन सगळी म्हायती आहा ताका म्युनिसिपालिटी भुरगीं आसता न्ही त्या पांयान तेजे पांय वयता भितर स्कॉलान वयता ताका कितें कसले फंगस आनी डेंग्यू कितें भंय दिसता. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक हांव पिणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या हांव आसा म्हापसाचो रेमी स्टुडिओ जावन आसा थंय तशेंच हांगासरूच जे स्कूल जे ज्ञान प्रसारक हायस्कूल जावन आसा त्या स्कुला कडेन आमी फाटल्या वाटेंतल्यान हांगासर आसा आणि माझ्या फाटल्यान ही जी तुम्ही पळयतात हो त्या खळयेंतल्यान सिवरेज जी आसा ती आता ऑलमोस्ट गेली कितलेशेच दीस जाले हांगासल्यान व्हांवत आसा. ऑलमोस्ट ऑगस्टाच्यान जो आसा ऑगस्टाच्या स्टार्टिंगल्यान फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्टांतल्यान हो जो इश्यू आसा तो हांगासर स्टार्ट जालोलो आसा. तशेंच हांगासले जे लोकल्स जे हांगासले शॉप ओनर्स आसा तेंचे म्हणणें अशें आसा की एवरी इयर रिकरिंग असो हो इश्यू जावन आसा बट ह्या वर्सा हो इश्यू जो आसा तो आनीक वर्स जातना दिसून आयला.
तशेंच हांगासल्यान जी आसा ती येरादारी करपी स्कुलाची भुरगीं जावन आशिल्ल्या कारणान तशेंच जे शॉपकिपर्स हांगासले आसात लोकल जी आसात तांकां हांगासर खूब त्रास जातना आमकां दिसून येता. सध्या पावसाचो सीझन हो चालूच आसा आनी पावसान जायती दुयेंसां डेंग्यू मलेरिया आनी जायती अशी सांडपाणया खातीर जाल्लेली दुयेंसां जी आसा ती आमकां दिसून येता. आनी जेन्ना अशी हांगासर रस्त्यार ओपनली कितलेशेच दीस जाले सिवरेज जी आसा ती नेटान व्हांवता तरी आसतना हांगासर एक्शन ही कित्याक डेरी जायना. हांगासले जे हायस्कूल आसा जे हांगासले बाकीचे शॉप ओनर्स आसा हांच्यांनी मेमोरेंडम सुद्दां जे आसात ते हांगासल्या म्युन्सिपालिटीक म्हणा PWDक म्हणा हेल्थ डिपार्टमेंटाक म्हणा तशेंच बाकीचे जे ऑथॉरिटीज आसात तांकां सगळ्यांक जी आसा ती मेमोरेंडम और कंप्लेंट जी आसा ती रितसर दिलेली आसा तरी आसतना पावसा कारणाक लागून आयज हें काम आमकां करपाक मेळना. आनी ह्या आमच्या डिपार्टमेंटाचे न्ही त्या डिपार्टमेंटाचे न्ही अशी करून जी आसा ती ब्लेम गेम जी आसा ती हांगासर फक्त एकामेका वयल्यान दुसऱ्या कडेन शिफ्ट जी आसा ती जायत आसा. पण हांगासले जे थळावे आसा तांचे अशें म्हणणें आसा की हेचेर एक्शन जी आसा ती बेगिनांतल्या बेगीन जावपाक जाय कारण हो जो सिवेज हो पळय जो रस्त्यार असो ओपनली व्हांवता हो आयज बंद जावपाची गरज आसा कारण हांगासर तेंचे जे शोरूम्स आसात कितें आसा थंय सुद्दां तांकां काम करतना हांगासर व्हडा प्रमाणात त्रास जाता. गोयच्या उदरगतीच्या नदरेन मायनिंगेचे व्हड योगदान आसा. राज्यांतल्या 18 खण ब्लॉकांचो लिलाव जाला आनी 6 खणी सुरू जाल्यात. फुडल्या वर्सात ऑक्टोबर मेरेन खण व्यवसाय पुराय क्षमतेन सुरू जातलो आनी सरकाराक 1000 कोटी येणावळ जमा जावपाची आसा. हातूंतल्यान ट्रक वा मायनिंग भागांतल्या लोकांक आर्थीक उदरगतीचे सामान मेळटले तरणाट्यांक नवी संद मेळटली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. गोंयच्या उदरगतीच्या दृश्टीन मायनिंग इंडस्ट्री हाचो व्हडलो हात आसा. आम्ही फाटल्या वर्सांत प्रयत्न करीत तोपर्यंत 18 मायनिंग ब्लॉक आम्ही ऑक्शन करपाक शकले. भितरले 6 मायनिंग ब्लॉक सुरवात जाला. थोड्या दिसाच्या भितर उरलेले मायनिंग ब्लॉक हे व्यवस्थित रित्या सुरवात जातले. डंप पॉलिसीच्या अंतर्गत 20 डम्प्स आम्ही ऑक्शन करपाक शकले. म्हाका खात्री आसा की फुडल्या ऑक्टोबर पर्यंत सुरळीत रित्या मायनिंग सुरू जातले जेणे करून आतापर्यंत जवळपास 1000 कोटीचो महसूल हो आमच्या मायनिंग खात्यात जमा जावपाचो आसा आनी हातूंतल्यान ट्रक किंवा मायनिंग भागांतल्या सगळ्या लोकांक आर्थीक उदरगतीचे साधन मेळटले. नव्या तरणाट्यांक नव्यो संदी हांगासर उपलब्ध जातलो हे सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. गोयचो इतिहासीक आग्वाद किल्लो आनी बंदखणी विशीं पर्यटकांनी केल्ले वेगवेगळ्या प्रकाराचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या. हे विशीं विचारले तेन्ना ह्या प्रकाराचेर खोलायेन चवकशी करतले अशी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. गोयचो इतिहास आनी स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या बलिदान आग्वाद किल्ल्यांतल्या डिजिटल म्युझियमांतल्यान दाखयतात. तशेंच बंदखणीच्या कांय प्रतिबंधीत सुवातेर पर्यटक प्रवेश ना अशी परवानगी ना. देखून नेमांचें उल्लंघन केल्यार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिला. जितले लोकांक आसा तितलेच आमकांय आमचे स्वातंत्र्य सैनिकाचे बलिदानाचे मान आसा अभिमान आसा तांचो. थोडे आमचे आतां भितर ना प्रकल्प जेन्ना तयार केला सुद्दां प्रकल्प तयार करता आसतना आमचे बलिदान स्वातंत्र्य सैनिकांक दिल्ले राम मनोहर लोहियाची काणी सगळ्यो थंय सारकी क्लियरली थंय डिजिटल वाया डिजिटल म्युझियम ऑल्सो वी हॅव डिस्प्लेड इट फॉर द टुरिस्ट की जगाक कळपाक जाय की जे देशाक स्टेटीक 14 वर्सां मागीर आमकां लिबरेशन मेळ्ळें देशाक इंडिपेंडन्स मेळटकच ताजी काणी कशी आशिल्ली पुर्तुगेज वेळार कितें जालें पुर्तुगेज भायर काडपाक कशें आयले देशाचे सगळे कशें आयले लोक कशे जमा जाले हे सगळ्यात कळपाक खातीर हिस्ट्री थंय आसा. जो जागो सायंटिफीक प्रमाणे जेली आसा ताका खंयच कोणाच अलाव करना आमी थंय आनी वचपाकूय थंय विथ एनी अदर थिंग्स वी आर नॉट अलाविंग अदर देन टेकिंग अ विजीट इन दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन. एवरी टुरिस्टीक प्लेस नीड्स एम्युनिटीज अराउंड द प्लेस एंड एम्युनिटीज आर आउटसाइड. सो समज तूं म्हणटा कितें आसा हांव डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करता पूण म्हज्या पूर्ण खात्री म्हाका आसा की भितर काय आसचें ना. आसले जाल्यार भायल्या सायडीक जंय एम्युनिटीज फेसिलिटीज सगळ्यो आमकां ज्यो प्रोवायड करच्यो पडटा जंय एनी डेस्टिनेशन आसता टुरिजम खातीर तशें आसत तें तरी एखादी आसतलें. थंय आसा जाल्यार वेगळी विचार पूण भितर करचें ना आनी करून आमी दियना आनी केल्लें आसा जाल्यार डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन वॉट इज डीम्ड फिट. हणजूण वाठारात वाडपी आवाजाच्या प्रदूषणा आड थळाव्यांनी आंदोलन केले. हणजूणच्या पोलीस स्टेशना भायर मेणवाती पेटोवन आंदोलन केले. वाडपी आवाजाच्या प्रदूषणा खातीर लोकांच्या जिणेचेर परिणाम जाता असो आरोप थळाव्यांनी केलो. आवाजाच्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर संबंधितांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या.
आसा भाज्यांची आसा सगळ्यांक जेंकां आवाजाचो त्रास जाता लिमीट क्रॉस करून म्युजीक वाजयलें जाता ताका लागून हांगा आमी हांव एकूच सांगूंक सोदतां कंप्लेन केन्ना कंप्लेन घेयना कंप्लेन घेतली जाल्यार तेचेर काम घेयना ती कंप्लेन फुडें वचना हांव नोकरी हें अशें कित्याक लागून जाता तें आयज आमी गांवचो लोक सगळो जेन्ना जेन्ना हांगा फुडें येता जेन्ना जेन्ना आमी हांगा येवन बायट दिता जेन्ना जेन्ना कंप्लेन दिता तेजेर एक्शन जायना आनी आमकां लागून पंच असो सरपंच असो MLA असो कोण एक्शन घेयना इतल्या तेंपाक हांव लोकांक लागून येताली आयज हांव म्हाकाच लागून हांगा येयल्या म्हाजें घर बंदीरवाड्याचेर हेच्या पयलीं जेन्ना 10, 11, 12 जाली शॉपां बंद जाताली लोक न्हिदतालो आयज 10 जाली की शॉपां ओपन जाता म्हणून कंप्लेन करपाक हांव येवंक ना 10 जाली 11 जाली म्युजीक वाजताय म्हणून हांव येवंक ना म्युजिकेक एक लिमीट जाय आमकां पार्ट्यो जाय म्हाजे टँकर आसा म्हाजे बायक आसा रेंटाक म्हाजे रूम रेंटाक आसा म्हाजो आख्खो बिझनस टुरिजमाचेर आसा म्हाका टुरिजम हांगा डेव्हलप जाल्लो जावप आनी तो लिमिटान जाल्लो जावप कायद्यान जाल्लो जावप हेच सांगपाक हांव हांगा येता लोक अशे वारे घालता की दुश्मन जे आहा ते पार्ट्यो नाका म्हणून लोक येयला हांगा स्कुलाचे जे टिचरी येयल्यात ते जाणटे आसा 70 ते 60 वर्साचे 50, 40 वर्साची जे आसा टिचरी तांकां झेम ना ती आयज रडटा ती म्हणटा दुसरे दीस उठोन भुरग्यांक तुमचेच शिकोवपाक जाय आमी कशी शिकयतली आमकां झेम पडना म्युजिकाची कंप्लेन हांगा करूंक येयल्या जाल्यार पुलीस फोन घेयना आनी पुलीस येयले तेन्ना म्युजीक घालता पुलीस परते हांगा येयल्या उपरांत म्युजीक चालू जाता आमची दखल घेणारा कोणूच ना 10 जाल्या उपरांत म्युजीक तेजो वॉल्यूम आनीक वाडयतात ते इन्स्टेड ऑफ ब्रिंगींग इट डावन दे जस्ट ब्लास्ट द म्युजीक खंयच्या वाठारान रायट फ्रॉम द फ्ली मार्केट एरिया टील बागोतर ओके आता हांगा खंयच्या खातीर म्युजीक स्टार्ट जाता 7, 8 बट आफ्टर 10 o'clock they just increase the volume they felt like challenging them कोणाकोणाचे म्युजीक कॉक्सपियर हा एक मागीर औरा हा मकानी हा जायती हा पोलीस सांगतात त्यांच्याकडे परमिशन म्हणतात but most of the places are illegal like Coxpier त्यांच्या लायसन ना they might be having a bar license पण त्याची आणि काय ना ओके सो आता तुम्ही येयले पुलीस स्टेशनार तुमकां आता पियान कितें सांगलो तुमी मेळपाक पियान गेले एश्युरन्स दिला that he will send his men patrolling धाडटे करतले आणि आमकां इश्युअर केला ते म्युजीक हे करतले वॉल्यूम डावन करतले आमी केप्यां कुसमण वाठारात कुडचडे मडगांव रस्त्यार टाटा नेक्सॉन आणि स्कूटरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो या अपघातात दुचाकीचेर आशिल्ले बापूय पूत गंभीर जखमी जाल्यात तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा पुलीस फुडलो तपास करतात पळयात पुराय बातमी तुमी पयला आसतलें हांगा वलतार एनी वलत मातशें रिस्की आसा पूण तें कितें जाता तें ओवरटेक बी करपाक मेळना पुणून जांकां खबर आसा तें करना आतां ही पळय गाडी आशिल्ली ती MH आतां तो ड्रायव्हर गोंयकार म्हणटा पुणून ताका म्हाका दिसता अदमास ना ह्या रस्त्याचो म्हणटकीर ताणें ओवरटेक करतना त्या बायकवाल्याक उडयलो तो बायकवालो आमचो कोळमेचो ताका आमी वळखतात तो आपल्यालो ट्रिटमेंट घेवपाक म्हणून गुडयेर वतालो ताका बाबड्याक मोकून आनी इतली स्पीड नाशिल्ली ती गाडी कित्याक काय म्हणल्यार ताच्या हाडाचो कुडको जो आसा तो गाडये भितर भरिल्लो गाडयेची पळय हेडलायट आसता पळय थंय ते अशें पॅनलान असो भरिल्लो हाडाचो कुडको आनी ताजे हाडाचो कुडको ताजो नाच जाल्लो ताजे मदीं ताजो पार्टच नाशिल्लो पांयाचो आनी पांय सामको लमकयतालो तो सालवार तो व्हडलो बाबडो आतां आय डोंट नो हाव फार हीज मेडिकल ट्रिटमेंट वील गो पुणून अशे तरेन नेग्लिजन्सान गाडी चलोवन ताका बाबड्याक गाडी मोकून ती गाडी येताली ती कार येताली ती मडगांवच्यान सावड वताली मडगांवच्यान अशी वताली केपें वताली आनी ते कळमाच्यान येताले ते कळमाच्यान ते गुडयेर वताले इंजेक्शन घेवपाक पेशंट तो हांच्यानी ताका असो हाडून मोकलो रॉंग सायडीन हाडून सालवार तो व्हडलो आनी मोकलो तो बाबडो एका कोनशाक पडला ताजो पांय सामको डॅमेज म्हणल्यार टोटल डॅमेज आनी तो सामको ही वॉज इन टोटल पॅनीक सिच्युएशन आनी ही त्या गाडयेन दोग जाण एक बायल आनी एक दादलो आशिल्लो ती देंवली आनी लोकां कडेन झगडटा आमी इमिजिएटली पयलें आनी हांव गेलो रोखडो पयल्यार ही लोकां कडेन आर्ग्युमेंट करता मोठ्यान म्हणजे MH गाडी है तो क्या हुआ गाडी पे मत जाओ नंबर प्लेट पे मत जाओ अशें म्हणून
आनी हांव कितें म्हणटा एक्सिडंट म्हणटा जातात रस्त्यार कोणाली मिस्टेक कितें सगळें बरें आसा तो पडला ताका पयलीं तुमी पळयात ताका हॉस्पिटलान व्हरपाची तुमी कितें तयारी करना आसतना तुमी हांगा लोकांचेर सामकी चडटा लोकांचेर झगड्यो करता लोकांक गाळी मारता ती बायल तर म्हणजे इनडायरेक्टली शी स्पॅट ऑन मी चुकिल्ल्या भशेन जालें म्हणजे ती आनी ती एपोलॉजायज सुद्दां करपाक तांकां पडून गेल्लें ना म्हाका एपोलॉजी सोड तुमी त्या पेशंटाक पळयात आमी मागीर आमच्या सर्विसेक आसतली बायलेन फोन मारून 108 म्हणजे आमी 108 झूप करून हांव फोन ताका व्हेलो कळ्ळें आनी तांणी फक्त लोकां कडेन आर्ग्युमेंट मागीर ते थोडे भुरगे आशिल्ले तांकां सामकी फ्युरियस जाले तांचेर म्हणून ती हांगा आयली आनी गाडयेंतल्यान पळून गेली तांची खंय थंय पार्टी आशिल्ली खंय पेलासियो दी हांव म्हणजे हांव कितें म्हणटा तुमी एका खंयच्याय मनशाक उडयलो तुमचे मिस्टेकीन नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग करून तुमी उडयलो तुमच्या गाडयेन उडयलो आनी तुमी त्या पेशंटाक हांगा सोडून तुमी वयल्यान पार्टी करून बसता वयल्यान लोकां कडेन झगडून कळ्ळें न्ही म्हणजे आमी पुलिसांक सांगलें की आमी तुमकां ही गाडी हालोवपाक दिवची ना जो पर्यंत ती येना ताजो ड्रायव्हर आशिल्लो हांगा ती जो पर्यंत तुमी ती येनात हांगा तांकां पुलीस हाडून आमकां एपोलॉजी सगळ्या लोकांक एपोलॉजी मागना त्या लोकल आमी सगळे ह्या घरांतले लोक एकठांय जाल्ले बाजारांतले थोडे लोक आयिल्ले त्या लोकांक जो पर्यंत तुमी एपोलॉजी मागना तो पर्यंत आमी गाडी तुमकां काडपाक दिवपाना म्हूण सांगलें मागीर पुलीस मागीर आमचो मिनिस्टर फॉर सोशियल वेलफेअर सुभाष फळदेसाय तोय आयलो तांणी लोकांक सपोर्ट केलो आमकां आनी तोय लोकां बरोबर उबो रावलो ही स्टूड वीथ पीपल हांव ताका थँक्यू म्हणटा आनी दुसरें म्हणल्यार ताका मागीर तांकां हाडलो तरी तांची उलोवपाची भाशा जो एटिट्यूड आशिल्लो पळय तो टोटल रॉंग आशिल्लो टोटल रॉंग आज दनपारां 12:30 सुमार जे प्रमाणे जो कावन्सिलर केपें कावन्सिलर अमोल काणेकारान सांगलें की एक बायक आनी कारी भितर अपघात जालो आनी जी कार आसा ती मडगांवच्यान कुडचडे वाटेन येताले आनी जी बायक आसा ती केपेंच्यान मडगांव वाटेन वयता खंय तरी कारीन रॉंग सायड येवन तिका धक्को दिला आनी त्या दोगांयनी ज्या प्रमाणे केपे पुलिसांनी म्हायती दिली त्या दोगांयनी बापूय आनी चलो जो बापूय फाटल्या बशिल्लो आनी चलो तो दोगांयनी इंजर्ड आसा सद्या बापायक सिरियस पांयां इंजरी जाल्यान ताका GMC एडमीट केला आनी चल्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव एडमीट केल्लें आसा हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्या क्रिस्तानंद पेडणेकर 80व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळी वेळार DGP आलोक कुमार हांकां खर उश्णतायेक लागून घुंवळ येवपाची घडणूक घडली उपरांत तांकां हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्लो मजगतीं DGP आलोक कुमाराक उपचारा उपरांत हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज केला गोंय पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण आतां DGP आलोक कुमाराची भलायकी स्थिर आनी पुराय फीट आसा फाटल्या कांय दिसांच्यान पावसान विसव घेतला मात गोंयच्या कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडटा फुडले 6 दीस म्हणल्यार 16 ते 21 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाकडेन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ध्वजारोहण केले या संदर्भात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी हुतात्मा स्मारकाक पुष्पचक्र घालून आर्गां ओंपली विकसीत भारताचो खरो फायदो आयचे जेन झी आनी जेन आल्फा पिळगेक मेळटलो आनी देशाचे प्रगतीची जापसालदारकी हे पिळगेचेर आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें आदल्या पिळगेन स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दिलो आता फुडली 25 वर्सां देशाच्या उदरगती खातीर ओपपाची गरज आसा तरणाट्यांक जबाबदार नागरीक जावन राष्ट्र निर्मितीत योगदान दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलें आज पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक हे पुराय जाला येता त्या 25 तारखेक देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्ते ह्या पुराय प्रोजेक्टाचे अनावरण करपाचें आमी थारायला इन फ्युचर हे पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक हे एक आमी म्हणटा तशें टुरिस्ट डेस्टिनेशन जावचें प्रत्येक येयल्ल्या लोकांनी हांगासर विजीट करचें हेंय आमच्या तकलेंत आसा म्हणूनय हे ब्युटिफिकेशन आनी डेव्हलपमेंट ह्या स्मारकाची केल्ल्या आयच्या दिसा हांव चड न उलयता ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण आमी 25 तारखेक करतलेच पण म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता
की ह्या दिसा आमी पळयता की मोठ्या प्रमाणात शाळेचे भुरगे हांगासर हजर आसा आणि त्याच खातीर आताच जे आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांच्यांनी सांगले की आमकां अभिमान आसपाक जाय स्वातंत्र्याचो, बट त्याच बरोबर ह्या स्वातंत्र्याची विकास गाथा फुडें व्हरता आसतना विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपाचोय होय आमी थारोवपाक जाय आणि म्हणून आमी आशिल्ले हांगासर घडये कदाचित विकसीत भारत करपा खातीर रात आनी दीस काम करतले. फुडलीं 20 वर्सां म्हणजे विकसीत भारत 2047 या देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तितून आमचे सगळ्यांचे योगदान आसतलें. पण ताजे फुडलीं 25 वर्सां ही कोणा खातीर आसा? हांगासर आशिल्ल्या झेन झीज आनी झेन अल्फा खातीर आसा. म्हणून हांव त्या सगळ्यांकडे मागता की हय, ह्या भारताचे खऱ्या अर्थात विकासाची गाथा गावपी तुमी आसतले आणि विकसीत भारत जेन्ना पूर्ण जातलो तेचा खरो फायदो जर कोणाक मेळटलो आसत जाल्यार तो म्हाज्या धाकल्या भुरग्यांक जे झेन झी आनी झेन अल्फा म्हणटा तांकां. त्या खातीर ह्या भारताचे जबाबदार नागरीक म्हणून वागात आणि हो देश प्रेम तुमच्या मनात तिकोत तगोवन दवरपाचें काम करात आणि विकसीत भारता खातीर हांव इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च या क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणात काम करतलो. हाच्या खातीर शपथबद्ध जावपाची गरज आसा. स्वतंत्र सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर दिले, पण आज आमकां प्राणाची आहुती दिवपाची गरज ना, तर आमकां ही यशोगाथा गाथा आसतना विकसीत भारताचे वाटेकारी जावपाची आमकां गरज आसा. म्हणून तर सगळ्या भुरग्यांनी विकसीत भारतात वाटेकारी जावपा खातीर सज्ज आसचे इतकें तुमच्या लागीं मागता. स्वातंत्र्य दिसा केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यावळीत वंदे मातरम सुरू असताना काँग्रेसीच्यो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी हांच्या कथित वागणुकेचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान नाराजी उक्तायला. स्वातंत्र्य लढ्यात लाखांनी भारतीयांक प्रेरणा दिवपी वंदे मातरम या देशभक्ती गिताक योग्य मान आणि आधार मेळपाकूच जाय अशें मुख्यमंत्री सावंत सांगता. ऐकात. काँग्रेस पार्टी ज्यांच्यानी इतकी वर्सां या देशाचेर सत्ता केली आणि आपले काँग्रेसचे राज्य चलयले, तांच्यांनी ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा तसो वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिता खातीर राष्ट्रगान जे आसा हे तांच्यांनी ज्या पद्दतीन लोकां समोर हाडपाक जाय आसलें तो केन्ना हाडलो ना. पयले फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो वंदे मातरम ह्या गिताक म्हणटा वंदे मातरम हो मंत्र घेवन जेका आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्या गिताक मान दिलो, सन्मान दिलो आणि जेन्ना सरकारान नोटिफाय केलें की वंदे मातरम हें पूर्ण म्हणचें आणि राष्ट्रगानाच्या पयलीं म्हणचें, राष्ट्रगीत म्हणून म्हणचें, जेन्ना सरकारान ठरयलें तेन्ना म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीनी हें पूर्ण वंदे मातरम म्हणपाक कांयच फरक पडनाशिल्लें. ओके, हातूंतल्यान वयल्यान राष्ट्रप्रेम आनीक जागृत जातालो. वंदे मातरम आणि राष्ट्रगीत ही दोन्ही गितां ही राष्ट्राक समर्पण करपाची आसतली. समर्पण भावनेतल्यान आमी सातत्यान म्हणत आयल्यात आणि वंदे मातरमांतल्यान ते आनीक मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रप्रेम युवकांच्या मनात हो प्रेरीत जावचो. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.